मंदिर सगळ्या बरो उजवड दे देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिरांत चडुया देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिरांत चडुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जो आसलो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावनो, हे पवित्र मिसाचे भेटींत वांटो घेत आसतना कितें भाशेन मागुया. आमच्या भारत देशांत ही पिडा वाडत आसा. कालचे सांजेक म्हळ्यार 50,000 लोकांक ही पिडा जाल्ली आमी पळयता. मागुया देवा लागीं आमकां सगल्यांक आनी बोकरून आमी गोंयांत आसलेल्यांक सगळे तरेच्या आकांतांतली आनी वायटांतली निवार. ही पिडा बेगीनूच तिका फावो तसलें वखद मेळूंक आनी पोत्तून आमकां भलायकेन मेळूंक एक फामील कशी आमी देवाक सांगताक वाखाणूंक आपआपल्या देव मंदिरांत एकठांय जावं. मागुया बेगोबेग आमी सगळे संस्कारांनी बरे भाशेन वांटो घेवं आनी अशें देवाचें जिवीत आमचें सगळें वाडत वचून आज हे मिसांत वांटो घेत आसतना आपलो वाडदीस करतल्या आमच्या भाव भयणांक आपल्या लग्नाचो वर्सीक दीस पाळटल्यांक तशेंच आपल्या यादनीकपणाची माखणीचो याद संभ्रम करतल्या पासत आमी मागुया आनी आमकां सगल्यांक देवान खेरीत आपल्या आशिर्वादांनी भरूंक आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत उर्बेन जिवंक कृपा मागून घेवया. काळजांत तांदूक दोतल्यांक बक्षणी दिवंक तुका बापान धाडला. सोमया काकूतकोर तो आमकां जिवीत आनी सगळे बोत्तेन ते जिवीत दिवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूतकोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमया काकूतकोर आनी सर्पदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमचे मोगाळ बापा, मनशा सैम ताचे पुर्विले वडविके परस वर्तें करूंक तुवें उबारलां. उतरा वर्त्या मोगान आनी काकुतीन तुवें आमची सोडवण केली म्हूण उगडास कर. पवित्रस्थानाच्या गुटा वरवीं नवें जिवान तुवें आमकां बोल्लें. तर आमचे जिणेन तुजे कृपेची देणी तूं सदांकाल सांबाळून दवर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलू आनी ताचे सांगाती पाफोस थावन तारवार बसून पामफिलियेच्या पेरगाक गेले. हांगा थावन तांकां सोडून जुवांव जेरुसाल्याक परतलो. पूण हेर सगळे पेरगा थावन फुडें वचून पिसिडियेचे आंतियोकेक पावले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून थंय बसले. समर्तींतली आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांतली वाचपां जातूच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. भावानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमच्यान पोरचेक उपशाम करूं येता. पावलू उबो रावलो आनी आपल्या हातांत खुणाय करून ताणें म्हळें, इस्रायलाच्या मनशानो आनी देवाची भोक्ती करतले न्हू, आयकात. इस्रायल पोरचेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक वेंचून काडली आनी तीं विदेशी कशीं इजिप्तांत आसलीं तेन्ना
तांची ताणें एक पोरसां उत्पन्न केली आनी व्हडले पदवेन तांकां थंयसरली भायर काडली. 40 वर्सां तांकां ओरोण्यांत सांबाळ्ळी. कानानांत 7 राष्ट्रांचो भोस्म करतच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायली तांक दिलो. ह्या उपरांत सामुएल प्रवादी पर्यंत ताणें तांकां नितीदार दिले. मागीर ताणें राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजामिनाचे कुळेचो किसाचो पूत सावलो दिलो. मागीर ताका निकडायल्या उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशयी गोवाय दिवन म्हळें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगळ्यो म्हज्यो खुशयो तो करतलो. आपली भासावणी प्रमाणे दाविदाचे संस्थेंतलो देवान इस्रायलाक जेसू सोडवणदार उपजयलो. जुवावान आख्खे इस्रायलाचे पोचेक जिवीत बदलपाचें स्नान परकटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर तांणी सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुवावान म्हळें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वादयो सोडूंक म्हाका फावना. देवाचें उतर हें देवाचें वडकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलें हांव. म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलें. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलें. पिणकेचे पिणकेंत तुजें विस्वाशीपण परकट्टलें. तुजो मोग सासनाक तोपता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओखण करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलें. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावळो ताका घोट करतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलें. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटलो आनी म्हज्या नांवान तो जोयतीवंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजें तारणाचें खडप. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलें हांव. उद्गार. सर्वेस्परा तुझ सोय, सर्वेस्परा तुझ सोय, सर्वेस्परा तुझ सोय, सर्वेस्परा तुझ सोय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वाशी गोवाय मेल्ल्यांतलो मालगडो. दया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुली आमचीं पातकां. सर्वेस्परा तुझ सोय, सर्वेस्परा तुझ सोय, सर्वेस्परा तुझ सोय, सर्वेस्परा तुझ सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. शिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सत सांगता, आपल्या दोनयाहून चाकोर व्हड न्हय, तशेंच पाठयलोलो कोण आपणाक पाठयला ताच्याहून व्हड न्हय. हें जाणून जावन तुमी तें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगल्यांची खबर करिना. कोणाक हांवें विचून काडल्यात तें हांव जाणो, पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाळून येवंक जाय. जो म्हजे बराबर जेवणाक बसला ताणेंच म्हजेर खोंट उबारल्या. हें गळोन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी सत मानचे खातीर
हें घडचेच आदीं हांव तुमकां सांगून दवरतां, हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, हांव धाडटां. ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला ताका मानून घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आयचें देवाचें उतर आमकां आमच्या दिसाच्या जिविताक स्फूर्ती दिता. पयले वाचपान बाग्योन पावलू अंत्योकियेक देवाचें उतर परगुट्टा, ताका आमंत्रण करतात, भावानो तुमकां खुशी जाल्यार तुमच्यांनी पोरजेक उपशमा करूं येता. इंग्लीश भाशेन अदीक बरें ट्रान्सलेशन आसा, आनी तें म्हळ्यार वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट. कायंडली एड्रेस आवर पीपल वीथ युअर वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट. आनी तेन्ना पावलू उबो रावन ह्या लोकांक सोडवणीच्या इतिहासाची खबर सांगता. कशे परीन देवान आपले पोरजेक न्हंयच विचून काडली, इजिप्तांतली भायर काडली, बासायलेल्या गांवांत तांकां पावयली. दूद आनी मोव व्हांवता तसलो गांव देवान तांकां दिलो. कशे भाशेन तांकां प्रवादी, तांकां राजा आनी शेकीन आपल्या एकल्याच पुताक ताणें पाठयलो हाची खबर आमकां मेळटा. शेवटाची उतरां जुआंव बातिस्ताची खबर कशे भाशेन जुआंव बातिस्तान सोडवणाराची वाट तयार केली, कितलो खालती तो जालो. तुमी चिंता तो हांव न्हय, म्हज्या फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्यो वाणाच्यो वादयो सोडूंक म्हाका फावना. बाग्योन जुआंव बातिस्त कितलो खालती जालो. जेजू म्हणटा ओस्तोऱ्यांक जल्मल्ल्या मदें जुआंव बातिस्ता इतलो व्हडलो कोणूच जल्मूंक ना. कितली व्हड जुआंव बातिस्ताची खालतीकाय. शुभ वर्तमानांत आमी आयकता निमाणें रात जेवण चलतना जेजू मेजावेलो उठ्ठा, आपल्या पेंगट्याक रुमाल बांदता आनी आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागता. आदले काळार वॉशिंग एनादर्स फीट वॉज अ ह्युमिलिएटिंग टास्क. नो फ्री सिटीजन could be forced to do it. It was a slave's job. फकत चाकरांचो कायदो, चाकरांचें काम आसलें आपल्या दुनयाचे पांय धुवन. आनी देखूनच जेन्ना जेजू पांय धुवंक लागता, पेद्रूशी येता, पेद्रू निशेध मारता आनी म्हणटा ना सायबा, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका दिवचो ना. पेद्रू आनी दुसरे 30 जाणां आसतात. पांय धुवप म्हळ्यार एका चाकराचें काम. आनी पांय धुवन जातूच जेजू आपल्या स्थानार येता, आपल्या जाग्यार येता आनी म्हणटा तुमी म्हाका गुरू आनी प्रभू म्हणटात आनी हांव खरेंच गुरू आनी हांव सोमी. हांवें तुमचे पांय धुले, हांव तुमचो चाकर जालो, हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. तांकां म्हणटा आपल्या दोनयाहून चाकर व्हड न्हय, पाठयलेलो कोण आपणाक पाठयला ताच्याहून व्हड न्हय. हें जाणून जावन तुमी तें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. कितें करशात जाल्यार एकामेकाचे पांय धुशात जाल्यार तुमी सुभागी. भयणी भावांनो, आमचो देव, आमचो सोमी, आमचो सरवंडार आमकां खालतीकायेची देख दिता. ल्हान जालो तो, चाकर जालो तो, आपल्याकूच रिकामो केलो आमकां बापाची मोगाची भुरगीं करूं. हांवें आज गारवयता आसतना देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना
आनी घरांतूच देखून आसतना मनान धरुया आमकांय देव खालती जावंक आपयता. आमकांय देव दुसऱ्या सोबें मोगाळ दोयाळ काकुटसार जावंक आपयता. दुसऱ्यांच्या हुस्क्यांनी भरलेली आमकां जावंक आपयता. हांव तुमचो गुरू आनी सोमी जावन हांवें तुमचे पांय धुले. तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. इश्टानो, आज एक धाकटुलें चिंतना स्टीवन ग्रेलेट हो एक फांकी बरोयणार अशें म्हणटा, आय शॅल पास थ्रू दीस लायफ बट वन्स. एनी गूड देफोर that I can do or any kindness I can show to any fellow creature, let me do it now. Let me not defer or neglect it, for I shall not pass this way again. आमच्या घरांत शेजाऱ्याक वाड्यांत आसलेल्यांक आमी मोगान विगोवया आनी जाता तितलें बरेपण शिपडावया. कालतिकायेन केल्ली सेवा देवाक मानता. हीच कृपा हे मिसांत आमकां मागून घेवया. भेटवणेक आमी गायन गावया. वेदीचे उंड्या सवे C40 पान 40 C43 पेज 46. वेदीचे उंड्या सवे आमची काळजां दवरता. सुगानी सराम गेले जेजू तुका भेटोयता. सुगानी सराम गेले जेजू तुका भेटोयता. आमचें बलिदान सर्व वेदार देव बाप्पा मानतात जाल्यार पुरो मोड मागुया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव व्हरते देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, दुबावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो परमोल तुजे मुखार चोडून दी. आत्म्यान आमी शुद्ध निर्मळ जावन तुज्या व्हडा मोगान इस्तापलेले बलिदानान फाव ते परी वांटो घेवंक कोवळायेन आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्पद्विदार आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हरते दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. तसो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुरो जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांचे संतोशाचे नजार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोब दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तोन सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन
कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोरोराचें रगत. पातकेच्या बोगसांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूट परगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रेतनेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांचो दोरो मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची, हे पवित्र मिसाचे भेटेन आपापल्या घरांनी रावन वांटो घेतल्यांची, वेगवेगळ्या दया करून अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत सुजे भाग्यवंत धोरून दिता. आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमेन. फिलिपकारांक बरोवन भाग्यून पावलो म्हणटा, जेजू सारको खालती जालो, न्हयच साकराचो आकार घेतलो, पूण मरोपुऱ्यान आनी कुर्सार मरोपुऱ्यान आमचे खातीर खालती जालो. इतलेंच न्हय, आमचें खाण पिवण जावं हो उंडो आनी सोरो आपल्या मासा रोगतान बदलूंक ताणें आमकां हुकूम दिलो. जेजू ह्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमचें काळजां दिता. कितलो खालती आमचो देव आपल्याकूच ना करता. भाग्यवान थॉमस अक्वायनस पवित्र सभेचो गुरू धर्मशास्त्री म्हणटा, कुर्सार मरतना जेजून आपलें देवपणूच लिपयल्लें, पूण ह्या अवताराचेर आमचें मोगाप आसत आपलें मनीसपण पुरान ताणें लिपयलां. इतलो खालती आमचो देव. ताची खालतीकायेंत आमी वांटो घेवंक आनी आमी आमच्याय दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या उलोवपांत, आमच्या चिंतनांत, आमच्या कोन्यांत खालती जावंक जेजूनच शिकयलेलें मागण म्हणून बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी उर्शी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता.
तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां हाताळणेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडला जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानत एकता, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक बळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमची सव्या आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांट. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. मोरोपुऱ्यान आनी कुसार मोरोपुऱ्यान आमचे खातीर कालती जालोलो जेजू, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. येताच्या जेवणांत आतां वांटू घेतिली आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक गुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमोलीक मांस आनी रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू मोच्या देवा. डी सोत्रा पान पोनास आनी सो. D17 page 56. जेजू मोच्या देवा आवडता देवच्या तुका. जेजू मोच्या देवा आवडता देवच्या तुका. यो मोच्या जेजू सगळेच मोचे कारी सायबा दिता तुका. जेजू मोच्या देवा आवडता घेवच्या तुका. जेजू मोच्या देवा आवडता घेवच्या तुका. कोरोना व्हायरस हे पिडे वेळार देवाचे काकलुतीक उलो. सरपदवेदार आनी काकलूतसरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पदवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जेवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पिकयता तो देव तूं.
हे पिडेक सांपडलेल्यांक पिकोय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसव मेळूं. पवित्र आत्मे, ही पिडा नास करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैतनिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवं सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बाबार ठेवता त्या दर एका मनशाचो नास जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तुज्या आशिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळूं. जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थया. देवा आमचे स्वर्गीचे बापा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमचे गायिल्ले सैमाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणेच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सडवणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत चोडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबा म्हणीनो, कालच्या दिसाक तुमकां उगडास केलेलो डेली फ्लॅश जिविताचे प्रकाश अजून येवंक नासलेले आयल्या उपरांत तुमकां कळीत करतले म्हूण काल सांजेर ते आमकां पावते जाल्यार तुमी ऑफिसाच्या वेळार फकत सकाळीं ऑफिसाच्या वेळार येवन तुमी जिविताचो प्रकाश डेली फ्लॅश व्हरचो म्हूण आमची विनंती. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बापा तुका आर्गां दिता. शेवटाचें गायन गावया. E3:5 आणि 7. E3 पेज 77. Tuja